वॉट इज रॉंग विथ गोवा युनिव्हर्सिटी? हांव इतलो सादो प्रश्न विचारता तुमकां, सब्जेक्टीव आन्सर दिवपाचे काय ऑब्जेक्टीव दिवपाचे तुमी ठरयात. युनिव्हर्सिटी भितर वेगळो प्रश्न विचारलो, कितें रॉंग ना का म्हण. अशें विचारपाचें. कित्याक युनिव्हर्सिटी आयचे तारखे ज्या तरेन चलता पळय तें पळयल्यार थंय सगळेंच रॉंग आसा. म्हाका दिसता पयर भारतीय जनता पक्षान आनी तांच्या सरकारान पळय संविधान हत्या दिवस म्हूण मनयलो राष्ट्रीय आनी राज्य पातळीचेर. ज्या दीस हरिलाल मेननाक तांणी गोवा युनिव्हर्सिटीचो वायस चान्सलर केल्लो तो दीस तांणी युनिव्हर्सिटी हत्या दिवस म्हूण मनोवपाक कांयच हरकत ना. इतली ह्या युनिव्हर्सिटीची परिस्थिती इतली डागाळलेली आसा. ताणें पयर जी नाटकां केळा पळय हाजे नेकाचे ते पियर टीम येता ती दर्जो वाडोवपा खातीर म्हण, त्या वेळाचेर ताणें एकूय नाटक करपाचें दवरलें ना. इनफॅक्ट हाजे नंतर कोणाक जर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जर स्टेडियम जर बूक करपा पडटलो ताणें SAG मार्या वचप का गोवा युनिव्हर्सिटी मार्या वचप हो मोठो प्रश्न आसा. बिकॉज युनिव्हर्सिटीन तो स्टेडियम आपल्याला म्हण दाखयला. हो फ्रॉलिका भितर जे 3rd डिग्री त्या इव्हेंटा भितर कितें जालें ताजी सुमोतो दखल आतां ह्युमन रायट्स कमिशनान घेतला आनी तांणी युनिव्हर्सिटीक विचारला की एक्सप्लेनेशन दिया म्हण. हो इव्हेंट फेब्रुवारी जाल्लो. इमिजिएटली कंप्लेन जाल्ली. एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट युनिव्हर्सिटी तुजी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा काय ना ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून कितें तरी निर्णय दिवपाचो. इन्स्टेड ऑफ कितें येता पळय कितेंय कंप्लेन येता तक्रार येता त्यो गुड्ड्या मान दवरपाच्यो आनी पोक करपाच्यो हें ताजें काम चल्लां. आतां हेजे पयलें कांय तेंपा पयलें थंय युनिव्हर्सिटीक एक मॅथमॅटिक्साचो असोसिएट प्रोफेसराचो पोस्ट आशिल्लो. इलिजिबल गोंयकार कॅन्डिडेट आशिल्लो. असोसिएट प्रोफेसराक इलिजिबल गोंयकार कॅन्डिडेट. पण जाणून बुजून हो पोस्ट भरलो ना. आनीक दुसरो एक केरला कनेक्शन प्रोफेसर दो तेका डोमिसायल आसा पूण ओरिजिनली फ्रॉम केरला ताजो तो असिस्टंट प्रोफेसर मॅथमॅटिक्साचो पोस्ट भरलो. कितलो तेंप आमी सहन करप. आनी वयल्यान हेज द ऑडेसिटी टू से दॅट की युनिव्हर्सिटीचें रँकींग देंवता कित्याक डोमिसायल क्लॉज आसा म्हण. हो जर डोमिसायल क्लॉज नाशिल्लो आमची युनिव्हर्सिटी केन्ना पावणेर गेल्ली. अरे कोणे यू टेल मी एनी chancellor or vice chancellor has appointed people from his state on the university executive council? तस जाल्यार आमगे राजेंद्र बाब आर्लेकरान बिहारा अपॉइंट करपाचे मरे. ताणी आता केरला अपॉइंट, ही इज केरला गव्हर्नर. ही कुड हॅव व्हेरी वेल अपॉइंटेड 4-5 इंटेलेक्च्युअल्स एज्युकेशनातले मनीस केरलाच्या खंयच्या तरी युनिव्हर्सिटीचेर, ताचे पयली बिहाराच्या युनिव्हर्सिटीचेर. आनी हे जे लोक भायल्यान येतात तांचो एका काडयेचो इंट्रस्ट ना. हांवें आयकल्या प्रमाण पयर नॅक टिमी वेळाचेर हे कांय जे केरलासान आमच्या पयशांनी एअरफेअर रावपाची सवलत घेवन गोंया आयले ते थंय उलयताले की हे ऐक्यू मागे नॉलेज हांव कन्फर्म करता पण दे अपोज द डोमिसायल क्लॉज टू थेंडनेल. हे कोण हे भाड्या बैल म्हणटा हांव तांकां. These are people who are appointed from Kerala state because the VC आणि ताजे वयलो गव्हर्नर दोगी जाण chancellor they are from Kerala. So you हाजी पयले कितले गव्हर्नर जावन गेले गोंया भितर 40 वर्साच्या इतिहासाक गोवा युनिव्हर्सिटीच्या खंयच्याय एका गव्हर्नरान आपल्या स्टेटीचे कोणा तरी हाडलो म्हण दाखय पळय म्हाका. Why this is happening now? Because आणि they come here and they defend the actions of the vice chancellor. प्रशांत तुम्ही किती जात ते सांगले. मुगे प्रश्न सादो. ह्या गजाली लागून युनिव्हर्सिटीचो दर्जो पडला? एब्सोल्युटली. तो पळय तो कितें म्हणटा की डोमिसायल क्लॉजा लागून पडलो म्हण. आमी ताका पयर सगळी सांगले की डोमिसायल क्लॉजा लागून तो कसो पडला. ताचे सगळे कामच एरा गबाळ्याचें काम जालें थंय सामकें. म्हळ्यार वायस चान्सलर एक्चुअली इज नॉट सुटेड टू होल्ड दॅट पोझिशन. हांव सांगता तुका एक 2 गजाली भितर सांगता. ताणें पयर सांगलें की आमची 59% कितें तरी प्लेसमेंट जालो म्हण. आमी युनिव्हर्सिटींतल्यान प्लेसमेंट केलो म्हण. युनिव्हर्सिटी सगळ्यो कॉलेजी आयिल्ल्यो गोंयच्यो आमकां मनीसबळ दिया म्हण ना. ह्या सगळ्या कॉलेजांनी आपापल्यान एडवर्टायज दिला आनी हायर सेकंडरीनी आनी तांकां सुटेबल कॅन्डिडेट घेतला ताणें. यू हॅव एब्सोल्युटली झिरो रोल इन द प्लेसमेंट्स ऑफ दीस पीपल दोज हू हॅव जॉयन्ड ऑन देअर ओन इन डिफरंट कॉलेजीस. क्रेडिट घेवपाकच जायना. फक्त गरजे भायर फक्त क्रेडिट घेवपाचें तेगेलें काम चल्लां. एक्सटेन्शन प्रोग्राम म्हणा टोटल फ्रॉडलंट क्लेम्स 4 वर्सांक ह्या एक्सटेन्शन प्रोग्रामा भितर कांयच जालें ना. आनी आतां तो भुरग्याक गांवां भितर धाडटा की हे पळय ते पळय म्हण. गांवकार्याक खबर ना हो एक्सटेन्शन प्रोग्राम हांगा जाल्लो म्हण. ओके म्हाका रामराव बाब सांगात, तुमी तर टिचर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष. हे जे गंभीर आरोप आसात जे आतां तांणी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून जरी केले तरी प्रशांत बाबाचे शिक्षणीक मळाचेर योगदान तितलेंच व्हडलें आहा. सो ते करतात तेन्ना म्हाका दिसता सगळें गोंय हे खूब सिरियसली घेतलें.
टिचर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष म्हणून तुम्ही हाचे भितर मेरिट कितले आहात तुम्ही सांगा म्हाका. हे जे मुद्दे प्रशांत नायक आणि बाकीच्यांनी मागीर उठयल्यात ताजे जर तूं मुळांतल्यान जर विचार करीत हो खंयच्यान सुरू जालो म्हणजे सध्या तरी खूब फावटी वेगळे वेगळे विशय आनीक जसो प्रशांत बाब म्हणटा की युनिवर्सिटीन कितेंच बरें अशें कांय चलना म्हण ताका हांव सहमत ना. सगळ्याच खंयच्याय संस्थांनी बऱ्यो वायट गजाल्यो चालू आसता आनी ताजेर कसो प्रतिक्रिया दिवप ताजी कशी ताजेर निवारो करप हेका खूब गोष्टी असतात. ताका फक्त एकटो व्हायस चान्सलरूच जबाबदार नासता. कमिटी आसता, इन्क्वायरी कमिटी आसता, तांचो रिपोर्ट आसता, ह्यो सगळ्यो गोष्टी चालूच असतात आनी त्यो वेगोवेग जायनात. म्हणजे ज्यो गोष्टी थोड्यो हांव उलोवपाक शकयना आनी सोदपाक ना त्या बाबतींत म्हाका अशेंच सांगन दिसता की इन्क्वायरी जी आसा, जे प्रोसेसीस आसा, जेन्ना युनिवर्सिटीन कितेंय कळटा प्रत्येक गोष्टीक कमिटीज आसतात, बॉडीज आसता, त्यो एक्शन घेता आनी फायनली हायर ऑथॉरिटीज हॅव टू डिसायड, दे हॅव टू टेक डिसिजन. आतां थोड्यो गोष्टी ज्यो नॅकाच्या बाबतींत ताणें उलयल्यो वा हेजे ताजेरूय हांव उलोवंक शकना. पूण जी गोष्ट आज आमकां हांगा हाडल्या ती म्हणल्यार जी डोमिसायल इशूची ताजे बाबतींत जेन्ना ही तांचे जे व्ह्यूज आयले आमच्या व्हायस चान्सलराचे की डोमिसायलाचे क्लॉजाक लागून आमचो दर्जो देंवता तेन्ना आमी विचारान पडले. कित्याक हो असो विशय आमचे कडेन आजून केन्नाच युनिवर्सिटींनी जावं नाशिल्लो की फक्त हालींच्या तेंपार रिक्रुटमेंट जाली आनी तितून खूब जाण यंगर फॅकल्टी, खूब जाण हायली प्रोफिशियंट इन पब्लिकेशन्स भुरगे जॉइन जाल्या. म्हणजे हे 3-4 वर्सां भितर युनिवर्सिटीची 130 वयल्यान जे टिचर आशिल्ले ते 220 सुमार जाले, डबल जाले. आनी तातूंत बरे बरे भुरगे जे आख्खे गोंयांत वेगवेगळ्या कॉलेजींनी म्हण वा आनी खंय खंय शिकयताले वा नवीन वा भायर आशिल्ले ते जॉइन जाल्यात. तांची नवी एनर्जी उर्बा जी आमच्या युनिवर्सिटीन आयली, तांणी बरे बरे प्रोजेक्ट हाडल्यात, बरे पब्लिकेशन केले, म्हणजे आमचे कडेन सगळे रेकॉर्ड्स आसात. आनी त्याच वेळार जेन्ना हे स्टेटमेंट नॅकाच्या वेळार मातशे पयलीं आयले सगळ्यांक एक हे जाली की एक नाउमेद जाले भुरगे आमचे टिचर सुद्दां की असो हो कशें म्हणजे जावपाक शकता. जेन्ना आमी स्वता सगळे टिचरूय नॅकाच्या बाबतींत समर्पीत भावनेन काम करून नॅकाच्या बाबतींत जे कितें रिपोर्ट्स आतां ते प्रशांत म्हणटा तितून तथ्य आसा काय ना तेजेर हांव उलयना, पूण जें कितें प्रिपरेशन आसा, ज्यो गोष्टी करपा जाय सबमीट करप त्यो आमच्या ह्या टिचरांनीच केल्यात, कंप्लीट डेडिकेशनान केल्यात. आनी ताका लागून जेन्ना एक आमचो रँकिंग कित्याक घसरता पळय, रँकिंग हे 2 तरेचे आसता. एक आज जे NIRF रँकिंग म्हणटा तातूंत आमी बाकीच्यांक कंपेर करून एक रँक काडटा 1 to 50 मागीर 50 to 100 ती एक रँकिंग जाता. आनी नॅक जे आसा तें ग्रेडिंग, बरोबर, ताका तुका एब्सोल्यूट ग्रेड मेळटा, तुका आनी कोणा कडेन आमी कंपेर करना आमकां. सो रँकिंगाच्या बाबतींत खूब गोष्टी जावपाक शकता, जश्यो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटींग इन्स्टिट्यूट जर चड जाली जाल्यार तुजो एकाद वेळ रँक देवंक शकता. आनी सगळ्यांकूच तुमी एका तागडेन मोजूंक शकना. आतां समजा तुमी IIT म्हटल्यो, सेंट्रल युनिवर्सिटीज म्हटल्यो वा बाकीच्यो म्हटल्यो आनी आमच्यो स्टेट युनिवर्सिटीज म्हटल्यो, आमची सायज ऑल्सो डजंट मॅटर्स. जी आमची युनिवर्सिटीची सायज कमी आसा ताका लागून नंबर ऑफ पब्लिकेशन हे पॅरामिटराचेर आमी एब्सोल्युटली पावूंक शकना. पर्सेंटेजीन आमचें बरें आसता. आनी तातूंत मेन म्हणजे जी NIRF रँकिंग जी आसा तातूंत एक पब्लीक परसेप्शन म्हणून एक जो कॅटेगरी आसा, लोकांचो युनिवर्सिटीच्या बाबतींत कितें दृश्टिकोन आसा, थंय आमकां खूब फावटी आजून कमी मार्क मेळटा. म्हणजे जनरल आख्ख्या भारतांत गोवा युनिवर्सिटीचें नांव आजून जावन आसतलें. जे जेन्ना अशें कोण तरी रिनावंड सायंटिस्टांक वा बाकीच्यांक विचारतात एकाद वेळ थंयच्यान तांकां तितलो फीडबॅक युनिवर्सिटीचो मेळना आनी ओवरऑल मार्क आमचे कमी जाता. तो एक गजाल आसा. म्हणजे आमी आमचे तरेन जी ट्राय करपा ती सगळी करतात, पूण रँकिंगाच्या बाबतींत वा ग्रेडिंगाच्या बाबतींत केन्ना केन्नाय रिप्रेझेंटेशन सारकें नासता. म्हणजे आतां जशें प्रशांतान म्हटलें की आमी रिपोर्टांनी कितें तरी घातलो अशें ताका संशय आसा. घडये फाटल्या रिपोर्टांनी खूब गोष्टी घालूंकूय नाशिल्ल्यो आसतल्यो, त्यो मिस जाल्यो आसतल्यो, कोणें तें काम सारकें करून आसतलें. आतां ह्यो कमिटी कोण हेड करता? IQAC कमिटी आसा, नॅक कमिटी आसा, सगळे गोंयकार आनी जे कोण भायले स्टेटले हांगा आयले ते सगळे मेळोन मिसळोन आमी सगळे टिचर हे बरोबर म्हणटात एकट्याच्या माथ्यार सगळे मारपाक जायना म्हणून. नाही, एकट्याच्या माथ्यार सगळे मारपाकूय जायना आनी सगळे श्रेय एकट्याकूय दिवं जायना. बरोबर, काम सगळेच करता, गोंयकारूय करता, दुसरेय टिचर करता, थोडे करिनाय, दोनूय सायडीचे आसा. सो इट्स अ सिस्टम. युगान बाब, वॉट इज रॉंग? हांव तुमच्यांचो ओपनिंग रिमार्क्स घेता आनी मागीर मुखार वता. पॉयंट पयली गजाल म्हणटा ती वेन एवर वी टॉक अबाउट युनिवर्सिटी, सो म्हाका दिसता की आमचो प्रॉब्लम इज जाता वी ट्रीट युनिवर्सिटी एज अ थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड एंटिटी. वेर इज द ओनरशीप ऑफ युनिवर्सिटी ही आमकां आज विचार करपाची गरज आसा
की आम्ही युनिव्हर्सिटी कॅनॉट बी अ ट्रान्झॅक्शनल थिंग. कोण तरी युनिव्हर्सिटी कॅनॉट बी अ कॉलेज. युनिव्हर्सिटी एस्टॅब्लिश जावप हे राज्याचें भूषण. म्हणजे राज्याच्या विविध क्षेत्रात युनिव्हर्सिटीचे इंटरव्हेन्शन असता. युनिव्हर्सिटी ही राज्याच्या राज्याच्या प्रगतीन एक खूप महत्वाचो रोल ताजो असता. बट अनफॉर्च्युनेटली तुका सांगता की आज इतले सगळे इमोशनली चार्ज, एवरीबडी इज इमोशनली चार्ज अबाउट युनिव्हर्सिटी इज बिकॉज युनिव्हर्सिटी बेश्टी एस्टॅब्लिश जावना. कांय अशेय लोक आशिल्ले गोंयान की जांकां युनिव्हर्सिटीच नाका आशिल्ली गोंयची. जशें कोणाक घटक राज्य नाका आशिल्लें, कोणाक कोंकणी नाका आशिल्ली, राजभास नाका आशिल्ली, तशी युनिव्हर्सिटी नाका आशिल्ली. युनिव्हर्सिटी इन इट्स ग्रोथ ऑफ लास्ट 4 decades, it is a small time to judge any institution. Institutions take time, institutions evolve. आणि युनिव्हर्सिटी म्हणजे ही खंयचे आजी कॉलेज किंवा स्कूल न्ही. युनिव्हर्सिटीक वेगळे वेगळे घटक असता. आता वन थिंग इज ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल इन दीस इज दॅट डॉमिसायल इज बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट दीस एस्पेक्ट ऑफ युनिव्हर्सिटी, म्हाका दिसता की रविंद्रनाथ टागोर आणि गांधी भितर जर एक सगळ्यात मोठो जर खंयचो वाद जाल्लो जाल्यार तो विशय आशिल्लो स्वदेशी वयल्यान. where Rabindranath Tagore said कि university cannot be a provincial thing. University has to be a broad thing. ताका तुम्ही एक राष्ट्र धर्म हातूंतल्यान पळोवपाक शकना. तरी आसतना having said that की domicile is a reality because it is that is the foundation of your state. Domicile is a reality and you have to deal with it. तातूंतल्यान तुम्ही कशी वाट काडटा तातूंत कितें आसता. आनी दुसरी गजाल ती आसता when you talk about domicile, I have studied outside. म्हणजे हांव गोंया भायर वचून शिकून आयला. हांगा जो गोंयान गोवा युनिव्हर्सिटीन जे काय असे माननीय प्रोफेसर्स आसा जांचें कॉन्ट्रिब्युशन टू द स्टेट ऑफ गोवा, तांच्या हाता खाला जे भुरगे घडल्या, PhDs केल्या, तांचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी न्हयकारपाक शकना. देर हॅज टू बी अ पॉलिसी ऑन अ डॉमिसायल. जशी हो फक्त गोंयचो प्रश्न न्ही, फाल्यां महाराष्ट्रान गेलो, कर्नाटकान गेलो, खंयी गेलो, ओके, दे टेक डॉमिसायल व्हेरी सिरियसली. बट हाजो अर्थ असो जावपाक जायना की वी बिकम अ प्रोविन्शियल अँड कन्फायन्ड टू अ सर्टन थिंग्स. ह्याच गजाली खातीर गोवा युनिव्हर्सिटीचे जनरल रिक्रुटमेंट्स 30 वर्सां जालीं जावूच नाशिल्ले. रोस्टर भरूच नाशिल्ले. तो आज जो फाटल्या 7-8 वर्सांतल्यान जो जनरल रिक्रुटमेंट जाली, म्हाका दिसता की तेन्ना प्रोफेसर साहनी आशिल्ले, ही मेड अ पॉयंट की बाबा सगळे काटेकोर पद्दतीन रोस्टर आनी डॉमिसायल कोंकणी भाशेचें गिन्यान धरून भुरगे येतले. आनी तेन्नाच्यान एक नवी उर्जा विद्यापिठान आयली. एक नवें जनरेशन, एक नवो यंग लॉट युनिव्हर्सिटीन आयलो. म्हाका दिसता की तांचें खच्चीकरण करपाक जायना. कोण करता खच्चीकरण? प्रशांत बाब करता दिसता. ना प्रशांत आय मीन पॉयंट इज दॅट इन टर्म्स ऑफ डॉमिसायल, ओके, खच्चीकरण वेगळ्या वेगळ्या तरावयल्यान जावपाक शकता. ओके, बिकॉज दीस इज ऑल्सो एन कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड टुडे. ओके, सो पयली गजाल अशें ना की गोंयान कोण मेळनाशिल्लो. आतां गोंयान तुका एका पोस्टा खातीर 5-10 भुरगे आसता, तांचे इंट्रस्ट आसता. ओके, बट माय इशू, म्हजो प्रॉब्लेम जर कितें आसा आनी म्हाका खूब वेदना जाता ह्या विशया कडल्यान की वेन एवर द एक जर विशय जेन्ना आमी प्रोटेस्ट म्हणून युनिव्हर्सिटीचो करता, जेन्ना काडटा, वी कन्सिडर युनिव्हर्सिटी टू बी अ थर्ड पार्टी. युनिव्हर्सिटी आमची. whenever we ask question, it is like की म्हाका म्हजें इन्स्टिट्यूशन सारकें जाग्यार पडिल्लें जाय त्या खातीर हांव झगडटां. ओके, देर कॅनॉट बी. ओके.